मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सूर्यपळायच्यो हेडलायन्स. आडपयरासे प्रवाशांक व्हरपी फेरीबोट सांजे अचकीत मदींच पडली बंद. रातच्या वेळार फेरीबोटींतल्या प्रवाशांमदीं भिरांत सुमार 1.5 वर बोवाळ. मार्गाचेर आशिल्ली आनीक एक फेरीबोट पावली तांकां वाटावपाक. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या आरोपांक लागून राज्यांत खर वादळ. उत्तर भारतीय असहाय्य संस्कृताय सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळींतल्यान गोंयांत हाडपाचो यत्न. थळाव्या आनी राजकारण्यांचो आरोप. कातोडवाडो तुयेच्या गरीब गौरी गोविंद वेताळकार आपले घर दुरुस्त करपाची करता मागणी. अर्थीक अडचणींक लागून सोंसचे पडटात हाल. भौशीक बांदकाम खात्यान तिचो उदकाचो मिटर घेतला काडून. कोसळ्ळा दुख्खाचो दोंगर. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या आरोपांक लागून राज्यांत खर वादळ सुरू जाला. उत्तर भारतीय असहाय्य संस्कृताय सांस्कृतीक आनी धर्मीक कार्यावळींतल्यान गोंयांत हाडपाचो यत्न सुरू आसा असो आरोप थळाव्यांनी आनी राजकारण्यांनी केला. नागरी समाज आनी विरोधी पक्षांच्या वांगड्यांनी पुलीस स्टेशनाकडेन मोर्चा काढलो आनी सत्ताधारी भाजपा फुडाऱ्यांनी ह्या कार्यावळीत सामुहीकपणान हाजीर आसून ह्या प्रश्नापासून पयस रावपाक सोदपाचो यत्न केलो. हे संबंधीत बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी करत जायत्या शारांनी निषेध उक्तायले. वास्को पुलीस स्टेशनात पयलीच एफआयआर नोंद जाल्या. आयज आमची जी शांतता आसा ती भंग करपाचो प्रयत्न चल्ला आणि जाता थंय धर्मा मदीं फूट घालून आमच्या लोकांक झगडपाक स्टार्ट करपाचे अशें हे 2-3 वर्सां जाली चल्ला आणि ते आयज आमकां दूख जाता. अशें प्रत्येक आमी पंचायत पुलीस स्टेशनार वचून सगळ्यांनी निवेदन दिवपाचें केलां आणि कंप्लेंट करपाची केल्या. पयली म्हणजे हांव एज अ इंडिव्हिज्युअल गोंयकार म्हणून हे कंडेम करता. आमची पार्टी हे कंडेम करता. आमी आज एक डिसिजन घेतला की सगळे ऑल ओव्हर गोवा जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे पुलीस स्टेशन आसा पळय तिथल्या सगळ्याच पुलीस स्टेशनार वचून ही आमी कंप्लेन फायल करतले. एक म्हणजे गोवाची हिस्ट्री जी आसा ती सदांच हार्मोनियसली सगळ्यांनी वांगडा रावपाची हिस्ट्री आसा. हांव स्वता सेंट ब्रिटो स्कुलान शिकलेलो आसा. म्हाजे सगळे फ्रेंड हिंदू मुस्लीम सगळ्या रिलिजनाचे आसात आणि त्या असल्या स्टेटीन येवन असले स्टेटमेंट करपाचे हे सामके शॉकिंग. आणि फाटल्यान 3 आमचे आमदार थंयसरले बसलेले हे वॉज आनीक शॉकिंग. थारायला काय ना थारायला या गोंयकार लोकांक तुम्ही सांगाय आम्ही आनी काय करू येऊ नये. फकत तुमकडे एक उतर घेवपा येयले की तुम तेका अरेस्ट करतले व तेका कोणा धाडला तुमच्या डिपार्टमेंटांसान तेका हाडपा काय ना ते इतले आमी आयकोपा येयले. Our demand is to you, CM Pramod Sawant, since you are the Home Minister. Arrest him immediately, put him behind the jail, let him go to Kolware. And this संस्था खंयची आसा ऑर्गनायझड आशिल्ले तांकां हाडून इन्व्हेस्टिगेट करात आनी काढात भायर. कित्याक सॉरी म्हणले म्हूण जायना. सॉरी कांट मेक अ डेड मॅन लायफ. आज हे हेट्रेड स्प्रेड करूंक आमचे मदे डिवायड करपाक असले नॉन स्टेट एक्टरांक हो सरकार गोंयांत हाडटा. म्हाका दिसता द शॉकिंग पार्ट इज द केओटिक सायलन्स ऑफ लीडर्स, MLAs, मिनिस्टर्स इन द बॅकग्राउंड. I condemn this statement made by Gautam Khattar. आमकां कळना की सदांच इलेक्शनाच्या थोड्या म्हयन्या पयलीं असले इन्सिडंट्स कित्याक जाता. भायल्यान लोक येवन असले इन्सिडंट्स असले स्टेटमेंट्स करून गोंयांत वाद करून कित्याक घेवन वतात. सो पयलीं म्हळ्यार आमी हाचो निशेध करता. सेकंडली आमी डिमांड करता की जे मंत्री आशिल्ले थंय माविन गुदिनो ही इज अ मिनिस्टर आणि तो सदांच फात मारून सेंट झेवियर क्रिस्ताच्या फेस्ताक तो सदांच मासाक थंय बशिल्लो दिसता आमकां. जेन्ना तो फेस्ताकूय बसता आनी तो असल्या मांचेरूय बसता जेन्ना अशें स्टेटमेंट जाता वॉट इज द मेसेज ही सेंडिंग. या टिप्पणीपासून पयस रावपी काय भाजप फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया हांगा आयल्यात. तांकां हे मान्य नाशिल्ल्याचे तांणी नमूद केले. गोंयांत जी रिलिजियस हार्मनी आहा ते हार्मनीचो आख्खे इंडियाभर उल्लेख जाता. रिजन बिईंग की आमी गोंयांत हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे वांगडा रावता आणि सगळ्यांच्या सुखादुखान आमी वांटो घेता. काल जो स्टेटमेंट केला गौतम खट्टरान तेजेर हांव निशेध करता. असले स्टेटमेंट गोंयांत जावन येवंक फावना. म्हाका दिसता जर तर केन्ना केन्ना हिंदू धर्माचेर जर तर आघात जाता तेन्ना सगळे लोक एकठांय जाता. तशेंच कॅथलीक आमच्या भाव भयणाच्या धर्मांचेर जर कोणी असो उलोवंक गेलो जाल्यार आमी तसल्या मनशांक गोंयांत एंट्री दिवंक फावना. तो बेगीनच्या बेगीन अरेस्ट जावपाची गरज आसा. कोण उलयला जाल्यार
तितले हांव सांगता गव्हर्मेंट एक्शन घेतलो तेजेर दॅट आय डोंट नो ते कारण इट इज फंक्शन म्हाका दिसता ते गव्हर्मेंटाचें न्ही इट इज समबडी एनजीओज फंक्शन बट ते उलयला इट इज रॉंग. रिएक्शन म्हळ्यार खरेंच वायट गजाल जाली आनी म्हाका काल आमचेच वाड्या वयले म्हाका फोन येयलो तेन्ना म्हाका पयलीं खबर ना कितें जालें तें मागीर तेणी म्हाका व्हिडिओ धाडलो. व्हिडिओ धाडटकूच हांवें रोखडोच ताका परत फोन मारलो बाबा हें कितें जालां हें जो व्हिडिओ येयला तें एक्चुअली रॉंग आसा. आमी सगळे गोंयांत जे रावता आमी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मोयर सगळे मेळोन आमी बरे एकठांय रावता आनी अशें कोण भायलो मनीस येवन एक कोणाच्या जाती बद्दल उलोवप समाजा बद्दल उलोवप ही एक्चुअली रॉंग गजाल आनी अशी जावचीय न्हू. एक अनफॉर्च्युनेट कसो त्यांनी स्टेटमेंट करप न्हू. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. आमची असले पीस लविंग आमची कम्युनिटी आसा गोंयची आनी गोवा इज नोन फॉर कम्युनल हार्मनी आनी असले जाग्याचेर येवन असले स्टेटमेंट करप हे खरेंच इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आसा. हे कंडेम करपाक जाय. वादळाच्या मध्य भागात माविन गुदिनो आसा टिप्पण्यो जाल्यो तेन्ना माचयेर हाजीर आशिल्लो. आपले मौन मोडून मंत्र्यान हस्तक्षेप करपाचो यत्न केल्ल्याचो दावो केलो. भाशण थांबोवपा खातीर एक नोट पास केलो पूण कायदो आनी सुवेवस्थेच्या हुस्क्याचो उल्लेख करून चड कर कारवाय करपाक टाळ्ळो. पूण ते स्पश्टीकरण आता चौकशी खाला आसा. ते स्टेजीर आमकां आपयले लॉर्ड परशुरामाचे जयंती म्हणून आमी गेले थिंगा बरें कितें आयकपा कोणे तरी ऑडियन्सांचो गोवाड मारली ना चालो दर थिंगा तरी आनिकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले थिंगाच केस्तांव जावपाची. हें जावपा नाका म्हूण आमकां सोंसचें पडलें ओग्गी रावचें पडलें. हें सगळ्यांनी मानून घेवपा जाय. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. आडपय रासय उदका मार्गान प्रवाशांक व्हरपी फेरीबोट काल सांजे अचकीत मार्गाच्या मदींच बंद पडली. ताका लागून रातच्या वेळार फेरीबोटींतल्यान प्रवाशांमदीं भिरांत पातळ्ळी. सुमार 1.5 वर बोवाळ जालो. थळाव्यांनी मार्गाचेर आशिल्ली आनीक एक फेरीबोट तांकां वाटोवपाक धांवले. उपरांत प्रवाशांनी सुस्कार घेतलो. सरकाराची ह्या फेरीबोटी कडेन आडनदर चलिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सुवातेर एकूच फेरीबोट आसा आनी लोक खूब. आनीक फेरीबोटीची मागणी करूनय सरकारान आडनदर केल्ल्याचें स्पश्ट जाता. बार्जी चलोवपी कंत्राटदारांक काम दिवचे बदला बेकार दवरल्यात ते फेरीबोटींतल्या कर्मचाऱ्यांक परतून कामार घेवचे. फेरीबोटीच्या जाल्ल्या घडणुकेचेर खंत उक्तायत थळाव्यांनी मागणी केली. बोटीचे काय जावपा ना आनी लोकां त्रास एक बंद पडले जाल्यार आतां पयर 1.5 वर बंद उरलेली फेरबोट मदीं उरली पूण कोण एकटो येवना फेरबोटीक. लोकां थंय त्रास जालो ना. हांगा जर 2 आशिल्ले जाल्यार हें करता आशिल्ले ती दुर्बाट वयता पूण आमकां लोकां हें करूंक मेळना हांगसर फेरबोटीचे. लोकां हें जालें 1.5 वर उरले लोक हांगा मागीर कितें करपाचें सांग पळया. फेरबोटी पोन्नी जाल्यार पोन्नी जाल्यार आनी लोकूय दुसरी दवरल्या न्हू ते आसा ते बेकार आसा बाकीचे मागीर कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी ते गव्हर्मेंट आसा ते उरल्यात मेळटा तशें हें करता न्हू. आमकां हांगा हें जाय आशिल्लें बरें हांगा हें करपाक फेरबोटीचें. लोक चड वता. लोक कितले येता दिसा. हांगा पूल बी बंद पडले हांगा गर्दी पडटा मरे फेरबोटीक आनी हांगा मेन ते फेरबोट कित्याक हांगा लोक रोखडे पावता 5 मिनटां भितर फेरबोटी पावता. हांगा जर 5 मिनटांनी फेरबोट 15 मिनटांनी एक दोरीत लोक हांगसरल्यान वयतलो चडसो आनी लोकूय बेगीन पावतलो जाय तसो. लोकांक येना न्हू मातशें कितें विचार करून हें पळोवपाचें आमकां लोकांक. कित्याक हांगा उद्घाटन जालें ते पासून 18 तारखेकूच जालें म्हागे बर्थडे दिसा हांव मानता कित्याक घाई गडबडीन केलें हांगा तुमकां खबर आसतलें हें फेरबोटीनूच मोडलां. हे कॉन्ट्रॅक्टाक दिलं पळय न्हू तेंच्यांनीच मोडलां. दोनूय वटेन मोडलां. कित्याक हे कॉन्ट्रॅक्टर पळय दिल्या पळय न्हू ते फायद्याचें ना. कित्याक 4 दीस तुमकां खबर आसा फाटले 4 दीस पूण हांगा मोठो इन्सिडंट जालो. कित्याक मोदी लोकांक जीव हाती घेवन बावडे भिवून थंय 1.5 वर काडले तेंच्यांनी. जेन्ना एकूच सरकारा कडेन प्रमोद सावंत सरकारा कडेन एकूच निवेदन आसा की हांगा आडपय फेरी आसा ती कॉन्ट्रॅक्टरान चलोवन दिवपा जायना. कित्याक हांगा कामगार आसा पळय न्हू फेरबोटीचे तांकां हाडचे परत. कित्याक ते सारके चलयता. हे कॉन्ट्रॅक्टर दिल्या म्हणजे बार्जीची बार्ज बीन चलोवपी मनीस ते मॅच चलयता तुमकां खबर आसतलें. आनी हांगा अशी म्हणल्यार गर्दी जाताच हांगा कित्याक खूब लोक येता हांगा. दुर्बाट मातशें पयस पडटा म्हणून लोक हांगा येता. 2 फेरी जायोच हांगा आनी सरकारान जाता तितलें पयलीं हें निवेदन करचें की कॉन्ट्रॅक्टर हांगसर काडचे. हे चलोवपाक पयलूचे कोण स्टाफ आयलो रिवर्स हेजेचे तांकां दिवपाचें म्हणून कित्याक खूब स्टाफ भरलेले आसा फेरबोटीचे हेजे.
तेन्ना एकूण निवेदन सरकाराक ही हांगा फेरी कॉन्ट्रॅक्टर काडचे. फेरी बोट परत बंद पडटा हांगा. फेरीबोट परत बंद पडटा. पयर कितें जालें 4 दीस पयलू त्या फेरीबोटीची वॉयल इल्ली भायर सुटपा लागली तर पूण तेंच्यांनी मातशें काम केलें परत हें जालें. ते दिसा इन्सिडंट 4 दीस पयलू सगळे वॉयल भायर पडली ते आबूज जाले. फेरीबोट मदीं बंद पडली. आतां हांव म्हणटा हे कामगारांक कळना बाबा वॉयल जाल्यार ती फेरीबोट मोडलेली फेरीबोट हांगा ज्या जाग्यार गर्दी जाता त्या जाग्यार मोडले फेरीबोट कित्याक यूज करपा जाय सांग पळोवया. वॉयल ना तांकां वॉयलमॅन कोण आसा कोण हें आसा तांकां कळपा जाय बाबा वॉयल अशें आसा मारता भायर मारता बी म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी चिंतून हे सरकारान चिंतपाचें आनी हांगा फेरीबोट दुसरी हाडची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार उदरगतीच्यो जायत्यो बडायो मारतात. लोकां खातीर साबार येवजण्यो आनी आश्वासनांचो पावस घसघसून पडटा. पूण सरकार तांच्या दारांतल्यान यू टर्न मारता अशें म्हणपाची पाळी आयल्या. कित्याक तर गांवगिऱ्या वाठारांत खरेंच गरज आशिल्ल्या मनशाच्या घरात सरकार पावना. ही काणी आसा गौरी गोविंद वेताळकाराची, जिचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. खंतीची गजाल म्हळ्यार अर्थीक समस्यांक लागून बील भरूंक नाशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान तिचो उदकाचो मिटर काडून उडयलो. कातडवाडो तुयेची गौरी आपले घर दुरुस्त करपा खातीर आनी तिची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकारी मजत मागता. तिचो घोव 2 वर्सां आदी संवसाराक अंतरलो. सगळे घर मोडलेल्या 5 घरां वाई ही घरां सगळी वाई आनी चुली कडेन सगळे पळोवन सगळे माती बिती काडल्या. त्या भुरग्यांक बिस्किटे दिता आनी न्हिदयता रातचे डेली. तशें हांव डेली उपाशी न्हिदता. तांकां च्या दिवन तरी तांचो जीव जगयता रातचे. भिंती पावस येतली मोडटली सगळी. पावस येतली ही भिंती मोडटली. तांकांचें घर काडलां. म्हाजे कोण आधार बी ना. 2 भुरग्यां घेवन रावता. ती भुरग्याचेर पडटली एक नाजाल्यार म्हाजेर पडटली. 2 भितर आमी 3 मरता. आतां केन्ना पडत तें आमच्यान कांय सांगूंक जायना. खंतीची गजाल म्हळ्यार तिका कसलीच सरकारी येवजण मेळना. गौरी वेताळकार आपल्या 2 भुरग्यांसयत पोरण्या घरात रावता. निरक्षरतायेक लागून गौरी 6 म्हयने हंगामीपणान एका कंपनीक काम करता. ताचे खातीर तिका फकत 5,000 रुपया मेळटात खंय. केन्ना केन्ना बिस्किटांचेर वा कांयच खायनासतना न्हिदपाची वेळ तिचेर आयल्या. तिका सरकारा कडल्यान मजतीचो हात मेळटलो वय. गौरी गोविंद वेताळकर, कातोडवाडा. तुझ्या घर पुराय सगळे मोडलेल्या. तितून रावता. 2 वर्सां जाली मेल्ल्याक. तेज्याक आधार ना, कोणाचो आधार ना म्हाका. घरान 2 भुरगीं आहेत. हे म्हाजें घर सगळे 2 भुरग्यांक हांव घेवन कशें रावता. पळया मोडलेले सगळे भाजी. DC स्कीम आहा आनी घर आदाराची स्कीम आहा. स्किमी म्हाका काय गावना. काम करता. आतां फुडल्या म्हयन्यासून आमकां ब्रेक मेळटा. 5,000 घर चलयता. आतां भुरगीं धाकटी आमी 2,500 वयर दिवपाक जाय. ते बी ना. नळ बी ना. नळ पुरा मोडून गेला. उदकांक बी त्रास जातात. त्रासलो बी तो काडून येला. आतां हांव लोकांचे बांयचे उदक हाडून खाता. ते बी लोकांचे किचकीच करून घेवंक जाय. 40,000 रुपया भरपा म्हाज्यान काय जायना मिटर घेवपाक. ती मावन त्या टायमार काडलं आनी कांय ना. तेजे उपरांत आतां ते सरकाराची स्कीम बी ती आमकां काय मेळना. ते म्हाज्या घरान सगळे आसा. स्कीम काडलेली आसा सरकारान. ते आतां म्हाका कोणाचो आधार दिवपाचो सगळो भांगर. तर आतां सरकाराची स्कीम आहा. घर बांदपाक म्हाका मदत करपाची. TV ना, फ्रीज ना, कांय ना. जाल्यार बी खाट बीट कांय ना. जमनीर न्हिदतात आनी शेणाची जमीन आमची. आमच्या आमदारा कडेन मागता
गीता रोडकरा कडेन हे आमचे येवन घर पळोवपाचें आनी म्हाका कितें तें दिवपाचें. आतां आमकां घराची स्कीम बी दिवपाची, 2,500 बी दिवपाचे आनी भुरग्यांक कितें ते पयशे मेळटात ते बी दिवपाचे. म्हाजो आजार कोण ना, आमी उपाशी न्हिदता रातचे दीस. पोटांक बी कांय ना, हे बेगीन आमकां हेल्प करून बांदून दिवपाचें. आतां पावसांत आमी तिगां मरता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. पीपीपी मॉडेला खाला प्रस्तावित केटीसी बस स्टँड प्रकल्पाचेर वास्कोत विरोध वाडत आसा. योग्य अहवाल दिनासतना एचपीसीएलची 9,000 स्क्वेअर मीटर जमीन केटीसीक दिवपाच्या निर्णयाचेरूय व्हड टिका जाल्या. ह्या कारणान काँग्रेस फुडारी आनी थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. वास्को काँग्रेस फुडारी नंदादीप रावतान नगरसेवक, पक्षाचे वांगडी आणि थळाव्यांसयत पत्रकार परिशद घेवन एनबीसीसी वांगडा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी खाला विकसीत करपाच्या प्रस्तावित केटीसी बस स्टँड प्रकल्पाक विरोध केलो. सुमार 18,000 स्क्वेअर मीटर जमीन खाजगी विकासकाक दिवपाक शकता असो तांचो दावो आशिल्ल्यान व्हड व्यावसायिक प्रकल्पाची भिरांत वाडल्या. 17 तारखेक कावन्सिल मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक शिफ्टिंग ऑफ केटीसीएल बस स्टँड आसलेलो आनी डेपो. आनी ते मिटिंगेक आमचे वॉर्ड कावन्सिलर प्रिया रावतान ऑब्जेक्शन हाडलें. ऑब्जेक्शन कित्याक हाडलें? फर्स्ट म्हटल्यार तो रोड आनी डेपो जो जागो आसा पळय तो फिजिबल नासलेलो आनी ना. हांव म्हणटा की लास्ट टायमूय जेन्ना मिटींग जाल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं ऑर्डिनरी मिटींग आसलेली तेकाय आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें. आनी खंय तरी तेणी आतां 4 दीस उरल्या कावन्सिलाक आनी 4 दिसांनी खंय तरी डिजॉल्व जाता आनी एडमिनिस्ट्रेटर लागता. 4 दिसांनी तेणी हो पॉयंट घालून खंय तरी पॅनीक सिच्युएशन क्रिएट केला म्हणटा हांव. पॅनीक कित्याक म्हणटा? थंय तेणी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिवंक ना, इकॉनॉमीक रिपोर्ट दिवंक ना, ट्राफीक सेल रिपोर्ट दिवंक ना, आरटीओ रिपोर्ट दिवंक ना. जे रिपोर्ट जे करून हांव म्हणटा 9,000 into 50 केले 45 करोडाचो जागो म्युनिसिपालिटी केटीसीएलाक दिवंक सोदता जाल्यार खंय तरी ही सगळे डॉक्युमेंट जाय. तूं तेका सप्तकाचे खाज्याचो गाडो दिना घालपाक. खंय तरी 45 करोडाचो जागो तूं लिजार करता 2 वर्सां खातीर आनी तेका लागून ते पेपर घेतात कितें करतलो आनी कितें जातलें. हे फकाणाची कामां न्हू. हे चेअरपर्सनान खंय तरी हे सिरियसनेस घेवन करूंक जाय आसलेलें. खंय तरी तो रॉंग गेलेलो आसा. अजुनूय टायम आसा. हांव हांगासर प्रेस घेवपाक आमी हांगा आयज बसलेले आसा की रिक्वेस्ट करता जे तेणी डिसिजन घेतलां विथआउट पेपर्स, विथआउट डॉक्युमेंट्स ते तेणी स्टॉप करचें आनी तेजे प्रोसिजर फुडें करचो न्हू. आमकां खबर आसपाक जाय जेन्ना आमी जो म्युनिसिपालिटीचो येदो व्हडलो जागो दिता तो फिजिबली अप्रूव आसा काय ना, फिजिबल आसा काय ना. कित्याक म्हाका दिसता तो जागो त्या जाग्यार इतले आतां मार्केट आसा, फिश मार्केट आसा जावं भाजी मार्केट, आमचे मटन शॉप्स आसा आनी सदांच इतली रहदारी आसता थंय लोक बाजाराक येता आनी म्हाका दिसता की तो जर जागो डेपो जर थंय शिफ्ट केलो जाल्यार थंय एक हे जातलें एक्सिडेंटल झोन कसो जावंक शकता. कित्याक केटीसीएलाचे कितले 70 to 80 बसीस आतां ये वच करतली आनी कशें जातलें तें हांव नकळटा. आनी हेच्या पयलीं तशें डेथ एक्सिडंट जावन डेथ जाल्लेले आसा. एका कावन्सिलराची बायल हे जाल्लेली आसा. PPP म्हणल्यार पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप वेरीन लायक गव्हर्मेंट वील गिव्ह द लँड टू एनबीसीसी आणि ते आपूण ती टोटल एरिया आसा 29,243 स्क्वेअर मिटर्स. ओके, तितूंतले 18,000 एनबीसीसी आपल्याक दवरतले फॉर ह्या मेगा प्रोजेक्ट आणि 11,000 आहा तितून ते केटीसी बस स्टँड बांदून दिता म्हणून तेंच्यांनी प्रॉमिस केला. हे जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी आरटीआय मागली तेंचे कडेन. आतां हे आरटीआयन तेंच्यांनी आमकां फायनान्शियल तेंचे कितें आहा तें कांयच डिस्क्लोज करूं ना. फक्त तेंच्यांनी कितें दितले तेच प्रॉमिस केला. सो तेका लागून आमी लास्ट आमी ओपोज केल्लो की आमकां कळचें, आमकां ट्रान्सपरन्सी आसची म्हणून की थंय एक्झॅक्टली कितें येता म्हणून. रिजन बिहायंड दीस ओपोज थिंग इज लायक वास्कोकारांक फर्स्ट थिंग उदक ना सारकें. आयज तुमी पळयल्यार जॉग्राफिकली तुमी पळयशीत जाल्यार वास्को न्हू मातसो हिली एरिया आहा. न्यू वाडे जावं नाजाल्यार आमचो मंगूर जावं तेच्या मुखार आमी गेल्यार सड्यार तुमी पळयशीत जाल्यार सगळें ते एरियेन न्हू उदीक इनफ पावना लोकांक. सो हो मेजर कन्सर्न आसलो. एक्चुअली आयच्या दिसाक म्हाका दिसता आमकां फक्त 1 वर चुकोवन सारकें उदीक येता ते बी लो प्रेशराचेर. हो बस स्टँडाच्या नावाचेर एक जुमला चालू आहा बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट. आमचो मुर्मुगांव तालुका एक व्हडलो बस स्टँड आसा तो आमचो वास्को सिटी बस स्टँड, केदवा बस स्टँड.
आता त्या बस स्टँडाचेर आख्खे जे कॉन्स्टिट्युन्सी लोक येता ते फ्रॉम मुरमुगांव तालुका फ्रॉम कोर्ताली टू दाबोली टू वास्को, इवन लोक जो सोडा वयता तो लोक वास्को सिटीचो बस स्टँड यूज करता. पूण हिंगा आतां दुकान गरजल आहा कितें की जे प्रॉपर्टी दिलोली मेनी इयर्स बॅक जे आमचे गांवचे लोक जे रावताय तेंगे शेतां हालोती ती शेतां कन्वर्ट करून ते बस स्टँड दिलोले करपाक. लोकांक एक फॅसिलिटी मेळटा म्हणून आमकां बरें एक बस स्टँड मेळटा म्हणून, कित्याक पयलीं आमचे बरें बस स्टँड आसलें, लोक वाडलो म्हणून ते हिंग शिफ्ट केलोले मुणबेलान. आतां ते आतां चालू आहा, कितली वर्स जालीं बस स्टँड जायत आहा, बस स्टँड अजून पण जायना तिका. हितून करोडांनी पयशे मोडलो आय थिंक सो अराउंड मोर दॅन 20 CR पयशे ऑलरेडी घायलो आहाय तितून हे बस स्टँडा हितून. तरी पूण अजून पण एक फुल फ्लेज बस स्टँड ना थिंग आमकां. पूण आतां हे स्क्रॅप करून गव्हर्मेंटान EPP मॉडेलाचे बस स्टँड हाडला, जी कोणा फायदो हो वास्कोकार फायदो ना, जी आख्खी मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जी मुरमुगांव तालुका जी आहा ती तांकां फायदो ना तो. की HPCLान जे आमच्या काउन्सिलाक म्हाका दिसता रेवन्यू जनरेट जातले आनी देर वर आय थिंक इट वॉज सेटल मोर दॅन 40 crores दिले आनी उरलेले कितें उरले जाल्यार थंय प्रोजेक्ट येवपाक हेंची कितें टर्म्स एंड कंडिशन जाल्यार गव्हर्मेंट थंय तांकां दिवपाक सोदता KTC जाल्यार थंय हेंच्यानी कशें टर्म्स एंड कंडिशन कितें फिक्स केल्या, कशें प्रोसिजर आसतलें आनी कितें आसतलें. प्रेझेंटली थिंगा जो स्पॉट मॅडमीन सांगल्या भाशेन थिंगा ओव्हरब्रिज केल्ले आसा, ओव्हरब्रिज आहा आनी ट्रान्सपोर्टेशन इज व्हेरी डिफिकल्ट जाता. थंय मुवमेंट जावंकूच शकना. बागायतर आसा थंय, मागीर वेजिटेबल मार्केट आसा, फ्रूट वेंडर आसा आनी तेच्या फुडें गेल्यार सिनियर वास्को कडेन पयलें जाल्यार तुमी असं ऑब्स्ट्रक्शन आसा. आतां थिंगासर कदंबाचे बशी येताना तुमी पळयला जाल्यार इट इज व्हेरी डेंजरस. डेली सांजची आनी सकाळी थिंगा एक्सिडेंट जावपाच्यो पॉसिबिलिटीज आहा आनी ते सर्कल इज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. परतून घेयात व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली जाल्ले मॅचीत उपांत्य फेरयेत कुडतरी जिमखानान ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंटाचे फायनलीत सुवात मेळयली. उपांत्य फेरयेत बेतलबाटी स्पोर्ट्स क्लबाक 2-0 अशा फरकान हारोवन कुडतरी जिमखानान फायनलीत आपली सुवात निश्चित केली. पुराय खेळांत घटमूट सांघिक खेळ आणि नियंत्रण दाखोवन कुडतरी पंगडान वर्चस्व गाजयले आणि सोयीस्कर जैत मेळयले. कुडतरीन जिम आणि आता ते फायनला पडटले आमचे अंबावली स्पोर्ट्स क्लबाक. दॅट इज ऑन द 26th आसता. गेम एकदम बरी जाली आनी यंग टॅलंट इज कमींग अप, एकदम बरें दिसलें. आनी अशें करून ते फुडें वचपाचें आनी हे भाशेन खेळत रावले जाल्यार ते बरें स्टार्ट जातलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकार. मंगळारा सांजवेळार हळुवार पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी गडगड घालत पावस हजेरी लायतलो. देखून 21 एप्रिलाक पावसाचो येल्लो अलर्ट हवामान विभागान दिला. उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. कांय सुवातींनी हळुवार पावस आनी गडगड पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच ढगाळ मळब तिगून उरतलें. पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान 21 एप्रिल म्हळ्यारच मंगळाराक येल्लो अलर्ट दिला. मंगळारचे तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. हळुवार पावस, गडगडाचो अदमास,
मंगळारा येल्लो अलर्ट. घेवची जतनाय. मळबांत धाडटली कुपां. उश्णतायेंतल्यान विसव. तापमान स्थिर. मंगळारचें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.